पावसाळ्या पयलीं पेडणेच्या सगळ्या रस्त्यांची कामां करून घेतलो अशें तळावो आमदार प्रवीण आल्लेकारान सांगलें। रस्त्याची कामां खूब पयलीं जावपाक जाय आशिल्लीं, पूण कांय कारणाक लागून ही कामां आडकून पडलीं। आतां जाता तितल्या बेगीन रस्त्यांची कामां करून घेतलो अशें प्रवीण सांगता। पेडणेच्या 4 प्रभागांतल्या रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरणाक बुधवारा सुरवात जाली। रस्त्यांच्या कामाचें उक्तावण केल्या उपरांत प्रवीण उलयतालो। कामां बेगीन करून तेंची दितले आनी अशेंच पेडण्याक लागून हांवें सदांच सांगतालो रोड आमचे सर्वीस रोड आमचे सगळे पिड्ड्यार जाले त्या टायमार हांवें तांकां सांगलेलें की ते करून दिवचे म्हणून। तेंच्यांनी आतां ते सगळे ऑलमोस्ट 70% आमकां ते रोड करून दिल्ले आसा आनी थोडे आतां 20% कितें उरलां तेंचें काम ते पावसा पयलीं ते सगळें हांव पूर्ण करून घेतलो आनी अशीच कामां हांगासर स्पिडान आसतलीं पेडण्यान जाता तितलीं कामां बेगीन करून आनी फास्ट करून दितलो आनी पावसा पयलीं सगळे रोड आमचे बरे आसतले। ते फायली अडकून दवरलेले हेज्या पयलीं त्यो फायली आतां सगळे म्हाका जाता तितले बेगीन सगळे काडच्यो पडल्यो आनी ही कामां जाता तितली फास्ट करून दिवची पडली। ही कामां खूब पयलीं जावंक जाय आसलीं पूण ती जावंक ना, ती आतां हांव जाता तितली फास्ट करून घेतलो।